वासनी कारणाचे अधिकाऱ्यांनी टिका उत्सव मेळिल्ल्या प्रतिसादाचेर धादोसकाय उक्तायल्या। मात कितलेशेच लोक कोरोना प्रतिबंधात्मक डोस घेवंक नाशिल्ल्यान तांकां कोरोना परत जावं येता असो भंय दोतोर व्यक्त करतात। सुमार 1,63,000 लोक एकूण डोस घेवन आसात। दुसरो डोस घेवंक नाशिल्ल्यान कोरोना परत पातळपाचो भंय उप्रासला। फकत 2,721 लोकांनी बुस्टर डोस घेतला आणि लोकांनी कळाव करनासतना डोस घेवचो अशी भलायकी खात्याच्या दोतोरांनी मागणी केल्या। The reason why we had to plan for टिका उत्सव is हो प्रिकॉशनरी डोजा खातीर म्हणजे जाका आमी आमच्या भाशेन बुस्टर डोज म्हणटात, हो बुस्टर डोज दिवपाक आमचो फोकस आशिल्लो। आणि मुद्दम टिका उत्सव करपाचें कारण म्हणजे जवळ जवळ आतां 1.5 वर्स जायत आयले आमी वॅक्सिनेशनाचो प्रोग्राम सुरू केला। फर्स्ट डोज आमी दिलो, सेकंड डोज आमी दिलो, अँड एज पर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इन्स्ट्रक्शन्स वी हॅव स्टार्टेड गिविंग बुस्टर डोज किंवा प्रिकॉशनरी डोज। पूण आमकां अशें दिसून आयलें की वी हॅव लॉट ऑफ पीपल who have not come out of their houses to take this booster dose. And हेका लागून there is every risk that they may suffer from COVID, they may get hospitalized, complications जावं शकतात। जेणी तिनूय डोस घेतल्यात अशाच लोकांक बऱ्या प्रमाणात प्रोटेक्शन मेळटलें। बाकीचे लोक जे अशे भ्रमान आसतले की आमी 2 डोस घेतल्यात दॅट इज गुड इनफ, नो इट इज नॉट सो। तुमकां तिनूय डोस घेवचेच पडटले टू हॅव सफिशियंट इम्युनिटी। जेणी एक डोस घेतला आणि अजून दुसरो डोस घेवना अशे लोक सुद्दां आमच्या गोंयांत खूब आसात। फ्रॉम 18 एंड अबाव दोज हू आर ड्यू म्हणजे आजच्या दिसाक ते ड्यू आसात, ओवर ड्यू आसात, अशा लोकांचो आंकडो आमचे कडेन आसा 1,63,376।